फ्रेंड्स, कशे आहात तुम्ही? हांव बरें आहा. सो वेलकम टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. सो आयज न्हू हांव तुमकडे क्रॉकेट करपा रेसिपी शेअर करतलें. सो तें चिकन ओर हेज काय न्हू बिफाची. सो तें हांव पोका करतलें. सो तुमी म्हणटा आसता हें आनी पोका करता, बट ट्रस्ट मी द टेस्ट इतू बरो लागताय. सो तुमकां दाखयता कितको हें केला वॉश केला मागीर हितून हे मसाला घातले. टर्मरीक, गोवन मसाला पावडर, पेपर आनी सॉल्ट. हांव तुमकां तेजी गोवन मसाला रेसिपी इनग्रिडियंट्स लायक तो पावडर कितू करता तो तुमकां सांगतलें. तितून घालता आनी आतां तितून 3 टेबल स्पूनची जिंजर गार्लिकाचो पेस्ट घालतलें. टू टेबल स्पूनचे विनेगर घायला. तुमकां तरी विनेगर ना लायक विनेगर तुमकां लायक ना जाल्यार तुमच्यांनी लायम घालपा जाता. 1 टेबल स्पूनचे हांवें केचप घायला, टमॅटो केचप, आनी ते आतां बरें मिक्स करतलें. सो आतां आमी तें मॅरिनेट केला ती मिन्स आहा आनी आतां आमी कितको नेक्स्ट प्रोसिजर तो चोया. आतां हिंगा 3 कांदे घेयले. क्लीन करपाचे आनी ते बारीक चॉप करपाचे. दोन ग्रीन चिलीज घेयले, ते बारीक चॉप करपाचे. आनी हांवें कोरिएंडर घेयला, तेंय बारीक चॉप करपाचे. 1/4 कपशें घेवपाचें. सो हांवें तें मेजरींग कप दवरलो आहा थिंगा लायक मेजर करपाक. सो तें कट करून तितून घालता. सो 1/4 कपशें हांवें घेयला. सो हिंगा हांवें फ्रायंग पॅन दवरला एक, आनी 3 टेबल स्पूनशें हांव ऑयल घातलें. आनी ते तापोल मुट्री हांव मागीर तितून आनियन एड करतलें. तितून आतां ग्रीन चिलीज एड करता, ते बारीक कट केला ते बरें मिक्स करपाचें. आतां तितून तो मॅरिनेट केलेलो मिन्स घातलें आनी ते बरें खूब लायक तेजे गूड आहाय ते बरें खूब सुटयतलें. बरें खूब प्रेस करून घेवपा तें. आतां धांपपाचें आनी 20 मिनट्स अशें दवरपाचें. सो तें जालें म्हणटरी मागीर अशें करून तें फ्रिजीन दवरपा जाय पयलें. ओके, मातशें घोट जावपा. सो तें जालें म्हणटरी मागीर फोक घेवपाचें आनी बरें तें प्रेस करपाचें. आनी तितून इल्लें सॉल्ट हांवें घायलां कित्याक म्हाका उंड दिसोलें तेका लागून. आतां तितून हांवें इल्लें तांत एड केलां आनी 2 टेबल स्पूनशें हांवें ब्रेड क्रंब एड केला. सो हिंगा हांवें ते टीप करपाक आनी तेका रवा लावपा हाफ कपशी ब्रेड क्रंब आनी रवा घेयला आनी 2 तांतीं घेयलीं आनी तेका बरें विस्क केलां लायक बरें मारपा तेका. आनी इल्लेशें सॉल्ट घायलां पिंच भरशें. मागीर तें मिक्सचर घेवपाचें
आनी तेजे अशें करून लायक लेमन सायजचे बॉल करपाचे सगळे. सो मागीर ते तितून तांतयां बुडोवपाचे आनी ते शेप आहा तो मागीर ते ब्रेड क्रंपांनी रवा दिवपाचे. सो अशें करून तेजे रवा आनी हें घालपाचें लायक बरें रोल करपाचें आनी तुमकां जाय अशें करून सायज दिवपा जाता. तुमकां जाय जाल्यार आनी मातशें ल्हान घेवपा जाय म्हणजे मातशें मोठे जाले ते. सो अकॉर्डिंग टू तुमगे हें करूं जाता शेप. सो अशें करून जावपा जाय ते. मागीर तेल घेयलां आनी तेलां ते घायलां आनी फ्राय केलां. सो आमचे क्रॉकेट्स रेडी आहाय पोक. Okay, so you tasted croquette, yeah? How does it taste? Good. Good, very good. It's good. But you liked it, yeah? Yeah. Okay.